आयचे म्हजे सगळ्यात पयले जे गेस्ट आसात ते विजय सरदेसाय. विजय बाब, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयली गजाल, कितें दिसता हो वाद पळयतकीर, आनी तुमी आज हाजेर रिएक्ट जाल्यात, सो वॉट आर युअर व्ह्यूज? पहिले म्हणल्यार एक हेल्थ सेक्रेटरी मिडियाक सांगता सो वॉट, भायले येवन गोंयान येवन वॅक्सिन मारून गेले आनी गोंयकारांक वॅक्सिन मेळना, सो वॉट. हे हॅशटॅग सो वॉट शूड एक्चुअली बी ट्रेंडिंग इन गोवा टुडे. आज जर जागृत गोंयकार आसा जाल्यार हे जागृत गोंयकाराचे गोंयकारपणाचो हो सगळ्यात व्हडलो इन्सल्ट. कित्याक म्हाका अशें दिसता, कित्याक this statement is itself a manifestation of a complete loss of control of the political leadership, and that the IS lobby is ruling Goa, not the Pramod Sawant cabinet. कळ्ळें तुका न्ही? सो म्हाका दिसता की he has completely caved in. ही IS lobby कंप्लीट कंट्रोल करता. हो ज्या म्हणटा तो हो जो हेल्थ सेक्रेटरी आहा तो केअर करना. तो म्हणटा झक मार, तुका जाता ते जाता. आपूण तो स्टेटमेंट, ही केअर्स अ डॅम फॉर द पॉलिटिकल लिडरशिप वेन ही सेज दिस. आणि बेसिक कन्सेप्ट हातून तुवें म्हणला ते भशेन द कन्सेप्ट दॅट कम्स फॉरवर्ड इज वेदर गव्हर्नमेंट बायज वॅक्सिन्स और फ्लोट्स अ ग्लोबल टेंडर. कित्याक आतां मुखेलमंत्र्यान म्हणला की आमी ग्लोबल टेंडर फ्लोट करतले. This is based on what requirement? Is it based on the indigenous population or is it based on tourism footfalls? हो प्रश्न आहा. आणि हाजे उत्तर म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे ना जाल्यार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत ज्या दिवपाक जाय. घेवन न्हिदूंक जायना 2 दिसान कोणाक विचारून मागीर कोण ते वयल्यान तांच्या सुपर सीएमान सांगून मागीर उत्तर दिवप ना. इमिजिएटली दिवपाक जाय उत्तर. आणि ह्या हेल्थ सेक्रेटरीक हेल्थ पोर्टफोलियोंतल्यान भायर काडूंक जाय. कित्याक ताजे क्लियर कट ही हॅज शोन दॅट ही इज नॉट कन्सर्न. मे बी ओके, आतां पडतो मुखेलमंत्री उदयचे प्रेस कॉन्फरन्सान तो म्हणटा की लायव्हलीहुड्स मॅटर मोर दॅन लायफ्स. सो आनी एट एवरी स्टेज ऑफ द कोवीड हे कितें ते आमची वेव, फर्स्ट वेव नाजाल्यार आतां सेकंड वेव, मेकिंग मनी at the cost of people's health has been government's priority. पयलीं पळय तूं लेबर गेट म्हणून जालें, बारीक सामको लेबराकडे ताका जे पयशे वचपाक जाय ते आनी खाले तांचे वर्करांनी. मागीर क्वॉरंटायन टुरिझम म्हणून जालें. मागीर एसेन्शियल कॉमोडिटी लोकांक पावोंक जाय आशिल्ल्यो त्यो ब्लॅक मार्केटिंग केलें ताजेर. आनी सगळें आसतना मुख्यमंत्र्याचो फोकस आशिल्लो फकत कोळशाच्यो आनी आयर्न ओराच्यो ट्रिपी मेजपाच्यो. मागीर ताजो नवो आयलो रेव चलोवपाच्यो. एक मंत्र्यान ताणें सांगलें नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट हाडलें जाल्यार टुरिझम काबार जातलें. म्हणटकच these have been all their previous priorities. Maybe they have now decided to start vaccine tourism, and for which it is very correct that this present health secretary has to be given the tourism portfolio, to be made tourism secretary, so that the show must go on. एक गजाल विजय बाब, आज मुख्यमंत्र्याक जेन्ना हो प्रश्न विचारलो ताणें म्हळें की पोर्टल इज सेंट्रल, इट इज सेंट्रली कंट्रोल्ड. आपल्याय निदर्शनाक हो इश्यू हाडला, बट पोर्टल सेंट्रली कंट्रोल्ड जाल्ल्यान आमी कितें करचें हाजेर विचार करतात म्हण. डोंट यू थिंक देर इज अ जेन्युइन टेक्निकल डिफिकल्टी ऑल्सो इन कंट्रोलिंग दीस? टेक्निकल तुझे आयटी डिपार्टमेंट आहा मरे, आयटी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट आहा. तू जर एक धाकटी स्टेट इज बीइंग मेड अ सॉफ्ट स्टेट, people will have to question whether on the statehood day आता 30 तारीख येवपाची आहा लागली की आम्ही घटक राज्य जावन कितें फायदो जालो काय आम्ही दिल्लीची कॉलनीच उरल्या काय म्हणून. अरे आता दिल्लीच्या हांगा बिंदास ते येते वॅक्सिन मारतले वतले आनी गोंयकार थंयच उरलो. सो बेसिकली हो आपलो हेल्थ सेक्रेटरी आपली सोयऱ्यांक हाडपाचो आसतलो. हे जे तो सांगता ताणें हाडून धाडले आसली आनी गोंयकारांक हांगा वॅक्सिन मेळना. आनी वॅक्सिन जर दोनूय मारली जाल्यार कोविडाचो इफेक्ट कमी जाता. तो हाजे हॉस्पिटलायझेशन जायना. आज हॉस्पिटलांत हांचे कडेन ऑक्सिजन ना, हॉस्पिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर रॅम्प अप आनी करूंक ना, ताजे खातीर गोंयकार मरतात. सो गोंयकार मरत आहात आनी हांची व्याख्याने आनी फिलॉसॉफी चालूच आहा. सो बेसिकली दे हॅव स्कॅन्ट रिगार्ड फॉर गोवन लायव्स.
फॉर देम गोवन लाईव्ह डोंट मॅटर. सो विजय बाब तुम्ही किती म्हणतात गोयच्या भायल्यान कोणाकच गोंया भितर वॅक्सिन दिवपा जायना इन दॅट 18 to 44 एज ग्रुप? पळय म्हजे आय वॉन्ट टू क्लॅरिफाय, कित्याक हांगा पेड ट्रोल्स खूब आहात बीजेपीचे. तांणी ऑलरेडी स्टार्ट केल्ले आहा. विजय म्हणटा तशें जाल्यार गोंयकारांक मुंबय मेळचें ना. पळय आयक, हांव अशें म्हणना की गोंयचे नॉन गोवनाक गोंयांत रावपी नॉन गोवन जो आसा, जो गोंयांत रावन गोवन वोटर जाला, ज्याचे गोंयांत आधार कार्ड आहा, ताका वॅक्सिनेशन गोंयांत मेळूंकूच जाय. ताजेर म्हजो आक्षेप ना. दुसरे भायल्यान दोतोर आयले आसतले, केरळाच्यो नर्सी आयल्या आसतल्यो, तांणी जर हांगा वॅक्सिन घेतलें एज कोविड वॉरियर्स, म्हजो कसलोच आक्षेप ना. हांव म्हणटा तें इतलेंच, मेजॉरिटी पॉप्युलेशन, ours is a young country and majority population is less than the age of 35. म्हणजे 18 to 44 is that segment Correct. which needs to be vaccinated. आणि the third wave is going to target this segment and the children. ताजे खातीर आमकां प्रायोरिटी मेळपाक जाय. प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल हॅज टू बी देअर इन गोवा. ना जाल्यार बीजेपीक नैतीक अधिकार कसलोच उरना मतां मागपाची. तांणी ह्या धवन आनी हे झा आनी हांचे कडच्यान मतां घेवची आनी इलेक्शन जिखचें, ना जाल्यार सावंतवाडीच्यान मतां हाडची. पूण गोंयची मतां तांकां मेळची ना, कित्याक ते गोंयकारांची जिवितांचेर ते खेळटात. तुम्ही किती म्हणतात विजय बाब की फ्रंटलाईन वर्कर्स जे असतात तांचे बाबतीत तुमकां आक्षेप ना, जी वॅक्सिन सेंटरा कडच्यान फ्री येतात तांचे बाबतीत तुमचो आक्षेप ना? हांव म्हणटा हांगा सिव्हिल सर्विसीस आहात, हांगा फायर डिपार्टमेंट आहा, तुमचो बेसिकली आक्षेप विजय बाब इज ओनली वन सेगमेंट जंय स्टेट आपले पॉप्युलेशन कॅल्क्युलेट करून वॅक्सिन्स घेता आनीक पयशे खर्च करता स्टेटीचे. ऑन दॅट यू आर सेईंग की गोंयच्या भायलो जो वोटर आसा त्या वोटराक हांगा येवन तुगेले वॅक्सिन मारपाक मेळपा जायना. नॅचरली, कित्याक हांगा पळय सगळे वी आर अ फेडरल स्ट्रक्चर आनी सगळे स्टेटीनी आधार कार्ड आसा आनी खंयचे स्टेटीचो तो रेजिडंट हे खबर आहा. हे आसतना तूं म्हाका एक सांग, प्रमोद सावंतान सांगचें की आपल्यान तो ग्लोबल टेंडर तो घालूंक सोदता, तो कित्याचेर कॅल्क्युलेट करता? तो गोंयच्या पॉप्युलेशनाचेर न्ही, काय टुरिझम फुटबॉल येतात 5.5 मिलियन टुरिस्ट येताले, 5.4 मिलियन टुरिस्ट, तितली वॅक्सिनां विकती घेवपाचो आहा तो? काय गोंयकारां खातीर घेवपाचो आहा? काय सावंतवाडी खातीर घेवपाचो आहा? ताणें क्लियर सांगचें मरे खंयची सायड कितें आहा ती ताची. ओगीच दुसऱ्याचेर असले आमी प्रश्न विचारले आनी मागीर मिडियान तो एक्सपोज जालो, मागीर कोर्टान एक्सपोज जालो आनी मागीर इंटरनॅशनल मिडियान एक्सपोज जालो. एक पर्टिनंट पॉयंट आहा, न्यूयॉर्क टायम्सान 4 दीस पयलीं हाडिल्लें आहा की गोवा रँक्स हायेस्ट in the infection of 100 by 1 lakh and the lowest in vaccination. So म्हजे सांगपाचें इतलें, म्हजो सारांश इतलोच हांव सांगूंक सोदतां की एदेशें धाकटें गोंय 1.5 मिलियन लोकांचें म्हळ्यार 15 लाख लोकांचें गोंय, जंय सुसंस्कृत जनता आसा जी कोऑपरेट करूंक सोदता सरकारा कडेन, तें जर गोंय तुज्यान चलोवंक जायना जाल्यार कसलें तुजें डबल इंजीन? हें डबल इंजीन सेंटराक दिल्ली बीजेपी हांगा डबल इंजीन फेल बरें डिरेल जाले. डबल इंजीन म्हाका पडूंकूच ना गोंयचें. हय, म्हाका एकच गजाल वता विजय बाब सांगात की मुख्यमंत्र्यान आज तुमकां बेकार म्हळा. सो तुमी खंय बेकार आसात, तुमकां खंय कांय काम ना, तेन्ना खंय तुमकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडिल्लो ताजो खंय राग अजून आसा आनी म्हणून खंय तुमी नाकाशिल्लीं केस्तांवां आनी किजिलां करत आसतात. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? आतां हांव टी शर्ट घालून हांगा घरान बसला, तुजे कोतान हांव बेकार आसा असो दिसता? हांव तुजे कडेन आतां उलयतां, बेकार आहा, तुमी घरा आसतलो. सो आमी बेकार नात, आमी इन अवर ओन वे वी आर ट्रायंग टू डू समथींग. पूण एक ओपोजिशन आमदाराक प्रश्न विचारता त्या ओपोजिशन आमदाराक बेकार म्हणप म्हळ्यार चीफ मिनिस्टर दाखोवन दिता आपलें फ्रस्ट्रेशन ताजें एक्सपोज जाता. आनी फ्रस्ट्रेशन कित्या खातीर? कित्याक ताजें मिसमॅनेजमेंट हांवें मागीर मिडियान, मागीर चड करून नॅशनल आनी इंटरनॅशनल मिडियान एक्सपोज केल्लें आहा आनी कोर्टांनी तें अपहोल्ड केल्लें आहा. कोर्टान सांगिल्लें आहा की तुजें नेगेटीव सर्टिफिकेट जायच म्हणून, हो तें डायल्यूट करूंक सोदतालो. सो हांव जें कितें उलयतां हॅज बीन विंडिकेटेड बाय द हायकोर्ट. आतां ओपोजिशन आमदारांक जर तूं म्हणटा की ते प्रश्न विचारता ते मनीस बेकार, जाल्यार ते तूं तुजेच कल्चर एक्सपोज करून दाखयता.
आणि हेच बेकार आमदारान तुका थोडी सजेशनां दिल्ली. फॉर एक्झाम्पल टास्क फोर्स जावचो म्हणून. हांव जाल्यार 20 दीस पयलीं म्हणटा टास्क फोर्स करा म्हणून. आतां तो अनाउन्स करता टास्क फोर्स करता म्हणून. हांवें म्हणिल्लें ग्लोबल टेंडर कर म्हणून 12 तारखेक हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. आज तारीख कितली जाली 21. आज तो ग्लोबल टेंडराच्यो खबऱ्यो उलयता. सो दॅट मिन्स हे बेकार आमदाराची सजेशनां तूं एक्सेप्टूय करता. हाजेर अशें दिसता की मुख्यमंत्री बिझी सरकार चलोवपाक ना. मुख्यमंत्री सगळ्या बीजेपीच्या आमदारांक खबर आहा की सरकार मुख्यमंत्री चलयत ना. सरकार चलयता सुपर सीएम आणि IAS लॉबी. म्हाका हे लास्ट सगळ्यांक खबर आहा. म्हाका लास्ट विजय बाब एक गजाल सांगात बिफोर आय लेट यू गो. तुमचो डिमांड कितें की तुमी म्हणटात की सरकारान आपलो टेक्निकल डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट जाय तो डिपार्टमेंट घालचो पूण गोंयकारा खातीर जंय सरकार पयशे पे करता ती वॅक्सिन्स गोंयकाराकच मेळची अशी उपाय येवजण करची. इज दॅट युअर डिमांड? 100% म्हजो डिमांड असो की सरकार बजेटरी प्रोविजनांतल्यान पयशे मोडटा. हे कोणा खातीर मोडटा? आमचे गोंयचे टॅक्स पेयरा खातीर मोडना. तूं सावंतवाडी वॅक्सिनां पावोवपा खातीर मोडटा पयशे. ऑक्सिजन गोंयांत नासतना तूं सावंतवाडी पावयतालो, ह्युमॅनिटेरियन म्हणटालो आनी ह्या सायडीन गोंयांत 50 लोक मरत आशिल्ले. सो हे कित्याक मेले? कित्याक तुका तुजे मिसमॅनेजमेंट एक्सपोज जाल्ले आहा आनी आमी हे एक्सपोज करता म्हणून तूं आमकां बेकार म्हणटा. ओके. तो म्हणटा म्हाका काडलो म्हणून म्हाका राग आहा म्हणून. म्हाका राग काडलो म्हणून ना, हांव खुशाल आहा हांव तुजे बरोबर ना म्हणून. म्हाका कट्टे नाक बुडोवन जीव दिवपा पडपाचे आतां तुजे कॅबिनेटान आशिल्लो जाल्यार. पळय आतां मायकल लोबो कसो बोवाळ मारूंक लागला तो. कांय चलना म्हणटा तो सरकार. सरकारूच म्हणटा ती वस्त ना म्हणून. आनी हांव ताजे परस चड व्हडलो बोबाटो आहलो. हांवें जीव दिवपाक पडपाचो म्हाका पयलो. कित्याक हें जें हाणें करून उडयलां मेस आनी जे श्राप घेतल्या ते लोकांचे फॅमिली कडच्यान जे कोण मेल्या ते हांव कसो बरो सुटलो हांव कॅबिनेटान ना तो. पूण एक सांगूंक सोदता म्हाका राग येता की बिकॉज ऑफ नेग्लिजन्स ऑन द पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट एंड बिकॉज ऑफ द मिसमॅनेजमेंट गोवन लायव्स हॅव बीन लॉस्ट. आनी हाजे खातीर कसलेच कोणूच हे कंडन करूंक शकना. ओके. आनी हाका खंयचोच देव हाका माफ करचो ना. विजय बाब, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग.